फाटल्या 8 वर्सांत वेगवेगळ्या रिफॉर्माक लागून भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थव्यवस्था जाल्या। स्टार्टअप इंडियान लोकांच्या आकांक्षाचेर भर दिला म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयला। ताणें रोजगार मेळावो लॉन्च केलो। 10 लाख तरणाट्यांक ह्या मेळाव्या अंतर्गत नोकऱ्यो मेळटल्यो। शेनवारा 75,000 तरणाट्यांक जॉब लेटरां दिल्या। एकूण 38 वेगवेगळ्या खात्यांत ते जॉइन जातले। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। 2014 तक जहां देश में कुछ इने गुने 100 स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। गोंयांतय 25 जाणांक जॉब लेटरां दिल्यात। 25 जाण खंय गोंयचे। गोंयानूय कार्यक्रम जालो। गोंयान आज सगळ्यांक आमी एक 25 जाणांची नियुक्ती पत्रां ही तेंच्या पर्यंत पावयली। ताचे भितर वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसात, बँको आसात, शिपयार्ड आसात, मागीर पोस्टल सर्विसीस आसात। अशा पद्दतींतल्यान एक म्हत्वाचें की ज्यांच्यांनी नोकरी घेतली, आज जांकां नियुक्ती पत्रां दिल्यां ताणें कोणाचोच प्रेशरूय मारूना, पण केवळ प्रधानमंत्रीचें जें स्वप्न आसा की सगळ्या जाणांक त्याच्या एलिजिबल क्रायटेरिया प्रमाणे जॉब मेळूं जाय, त्या दृश्टीन तांच्यांनी आज हें केल्लें आसा। तेंची संकल्पना आसा की 1 वर्सा भितर थोडे 10 लाख युवक किंवा युवती तांकां केंद्र सरकाराच्यो नोकऱ्यो दिवप, ताची सुरवात आज जाल्ली आसा। आज 75,226 जाणांक ही नियुक्ती पत्रां देशभर पाविल्लीं आसा। वर्च्युअली प्रधानमंत्रीजी आज सगळ्यां कडेन उलयले आनी त्यामुळे एक बरें वातावरण, कारण बरेच जाण क्रिटिसायज जे करणारे आसा तांकां ही चपराक आसा आनी हे करता आसतना ट्रान्सपरन्स हे आसात, म्हणजे जे मेरीट कन्सिडर करून ह्या सगळ्या जाणांक नोकरी दिल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोंडा पालिकेन हाऊस टॅक्सांत केल्ली दरवाड बेगोबेग फाटी घेवची म्हूण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची शिटकावणी। 400% दरवाड सामान्यांक परवडपाची ना। पालिकेन परत विचार करचो, ना जाल्यार इशू DMA कडेन व्हरतले म्हूण गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। काँग्रेस म्हणटा येणावळीक हेर मार्ग आसात, ताचेरूय विचार करचो। डबल इंजिन सरकार, पण हांगा हे ट्रिपल इंजिन म्युनिसिपालिटी BJPची, गोंयान सरकार BJPची आनी केंद्रान सरकार तांचे, हे ट्रिपल इंजिन मेळून लोकांचे जनतेचे बोल्स आतां कापपाक लागले। गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून आमी मागतात की ताबडतोब हाजेर सरकारान म्युनिसिपालिटीन निर्णय घेवचो आनी रोलबॅक करचे। हांव मागता चेअरपर्सना कडेन, CEO कडेन, की तुमी लोकांच्या वटेन रावन चिंता, put yourself in the place of common man and think, and we demand that it should be rolled back. हे हांगा आमी स्टेटमेंट काडून बंद जावचे ना। फाल्यां आमी इमिडिएटली म्युनिसिपालिटीचे CEOक बरयतले, ताच्या नंतर तोय जर एक्ट करना देन वी विल हॅव टू टेक दिस अप टू द DMA लेवल। काँग्रेसीनूय हाऊस टॅक्स वाडीचो निशेध केलो। आमकां मत दिया, लोक आमकां विचारताले आतां जाता टॅक्सूच घेवपाक आमची कामां कोण करतलो? पळयात तुम्ही फोंड्यां कितें डेव्हलपमेंट जालो तो। डेव्हलपमेंटच्या नांवान बेश्टो टॅक्स म्हणून हाडूं नाका। बाकीची सुविधा आयज टॅक्स घेवची लोक बॅनर्स लायता, दिवाळीचे बॅनर लायतले, तांचो टॅक्स येतालो पळोवपाचो। सायन बोर्ड आहा, खूब पयलीं सोंपायचे पयलीं मेळूंक शकता। एकदम टॅक्स आहा तो हाऊस टॅक्स कॉमन मॅन एफेक्ट जाता, कॉमन मॅनाक। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मांद्र्या ट्रक आनी स्कूटरीचो एक्सिडंट जावन थंयची 18 वर्साची सुप्रिया म्हामल ही बायल आगताक सोंपली।
थळावे सांगता ते प्रमाण ट्रकाक ओव्हरटेक करतना स्कूटर चिखलात शिरकली आणि बॅलन्स वचून ट्रका पोंदा पावली. धपक्या सरशी सुप्रिया भामल आगताक सोंपले. पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक उखल्लो. तपास चल्ला. ॲक्च्युली जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला केबल अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे ताची आणि PWD हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली की इमिजिएट ती माती अशा तरेन न दवरता तो व्यवस्थित रित्या त्याच्या नंतर म्हणजे केबल घालून जाल्याच्या नंतर इमिजिएट त्याचेर रोलिंग जावन त्याचेर सोलिंगय जावंक जाय आसलें. हे तेंच्यांनी केल्लें ना की आतां ते ड्रायव्हराचेर FIR रजिस्टर जातली. ताच्या बरोबर म्हजी रिक्वेस्ट आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की कन्सर्न जो हाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याचेरय FIR रजिस्टर जावपाची. तो खूप भायर आसा. आयज जो ट्रक तो जर भायल्यान खंय तरी आसा जाल्यार तिका ओवरटेक करून अशी खंय तरी ती फास्ट बेगीन पावूंक जाय म्हणून एक बस आसतली ती एक सायड घेवन वयतली आसली. आयज ट्रकाची सायड जी आसली ती मातशी मदीं आनी रस्तो भायर आसलो म्हणजे दोगांची ना मिस्टेक अशी तरी दिसता. पूण हेचो सोल्युशन आमचे सरपंच काडटले अशी म्हाका आशा आसा. तर आयची जी दुखद घटना जाली आणि गांवाचेर एका घरातल्या घरान जी एक हालींच 4 महिन्या पयलीं तेंचं लग्न जावन आमच्या मांद्र्या गावात आयिल्ली सून आमची गांवाची आनी तसो सरपंच महोदयानी सांगला की गांवाचेर एक शोक कळा पसरला. हें सगळं आयज कोणी चिंतूंकशा नासला. पण हो भय हो जेव्हा काम सुरू जावपाचो आसला त्या वेळाचेर गांवांतली संघटना स्वराज्य आणि समविचारी नागरिकांनी हो भय व्यक्त केलो. एक फ्युचर कास्ट केला की असो अपघात जावच्या पयलीं कांयतरी तुमी करचा म्हणजे संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टर आणि PWD निवेदनां दिल्ली. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. नार्वे सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचे तशेंच थंयच्या वास्तूचे पुनर्वसनाचे काम 3 वर्सां जाली सोंपना. पुरातत्व खाते मंत्री सुभाष फळदेसाय कामाचो नियाळ घेतनाच कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. कॉन्ट्रॅक्टरान पावसाचे रजाव सांगतना आनीक 3 महिने मागले. सुभाष म्हणटा चौकशी जातली, कारवाय करतलेच. 3 साल के पहले काम दिया था तो अभी बारिश था उसके लिए रुका के रखा था. बारिश आएगा, कोविड आएगा, सब जगह पे बारिश में क्या होता है बारिश पूरा साल 3 साल ही बारिश ही नहीं था. अभी 2-3 महीना में पूरा खत्म कर देगा. अभी आगे लोग सब गाँव गए थे ना, ये सब लोग आए. गाँव वो कारण नहीं है, समझ गया. लेकिन अभी 3 महीने अभी बारिश कब है? अभी खत्म हो गया बारिश. अभी खत्म हो के कितना महीना हो गया तुम्हारा? अभी बारिश फिर से शुरू होने वाला है. अरे बारिश का ये इधर उधर मत बता दीजिए. 3 महीने में पूरा खत्म कर देगा हम लोग. 3 महीना नहीं मिलेगा. अभी आपको देखना पड़ेगा, आपका इंक्वायरी चलेगा. अभी पुरातत्व खाते मंत्री सुभाष फळदेसाय नार्वे सप्तकोटेश्वराच्या देवस्थानाच्या पुरातत्व वास्तूच्या कामाचो नियाळ घेतलो. 3 वर्सां फाटीं काम सुरू जाल्लें अजून सोंपुना म्हूण ताचें कळ्ळें. कॉन्ट्रॅक्टराक जाप विचारली, ताका कारवायेची शिटकावणी. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेरय कारवाय जातली. वी विल टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आणि फुडें कितें जावपाचें पळयतले. बट वी विल सी टू दॅट अ ब्युटिफूल टेम्पल which has got historical significance cannot be deteriorated because of unexecution of the specified work. खूप historical significance आशिल्लें देवूळ आमी अशें जावन it should not be left unattended like. So definitely we will take action against all those, the department as well as the contractor who has failed to execute the work. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करूंक सरकारान पणजे भौशीक फॉर्मात लोकांची मतां घेतली. डिसेंबर म्हणल्यार प्लान थारतलो. पेड्ड्यार रस्ते, चुकीचे सुवातेर स्पीड ब्रेकर्स, ट्राफिक जामाची कारणां, सायन बोर्ड असल्यो गजाली फॉर्मात आयल्यो. मंत्री म्हणटा ब्लॅक स्पॉट अपघात उणे करूंक यत्न चल्ल्यात. रस्तो रुंद करतले जाल्यार भूंय संपादनाक लोकांच्यो कटकटी. आनी फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हाजो रिपोर्ट जो आमच्या 3 डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाक जाय तोय आमी पब्लिका खातीर दितले. आनी ताज्या उपरांत तुमची आनीकूय कितें सजेशन आसत जाल्यार त्या रिपोर्टाचेरूय तुमी धाडची. इम्प्लिमेंटेशनूय म्हाजें तर म्हणणें आसा की फ्रॉम द 1st ऑफ डिसेंबर आमी हेजें जाता तें इम्प्लिमेंटेशन जें तें करपाकूय सुरवात करतले. एक्सिडेंट कित्याक जाता हेची जाणवाय घेवपाक जे ब्लॅक स्पॉट्स म्हण आसता परत थिंगा एक्सिडेंट जावप कित्याक जाता आमी आयडेंटिफाय ऑलरेडी केल्ले आसा. सायनेजीस खूंय ना थिंगा घालपाक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हें काम बेगीनचे बेगीन जातलें. It has become very difficult to acquire land for increasing or decreasing or realigning the width and the alignment of the road. So with the help of the civil society, we ourselves will be involved. We will share with you all this list and maybe with your help
we will be able to convince some people to give part of their land so that we can take care of this black spots which have been identified. So whenever you have your political rallies, please tell your people to follow the traffic rules, that by wearing the helmets and not standing on top of vehicle, because it gives a very, very wrong impression that there are two sets of rules, one for the politicians and one for the people. शिरोड्या लागसरच्या मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांतल्यान हायड्रो पावरीचो प्लान वीज मंत्री सुदीन फोंड्या कुट्टी वीज खात्याचे कार्यावळीक उलयलो. पिट्सांतले उदक रिसायकल करतले, पावर तयार करतले. मायनिंगाचे सपाट 50,000 स्क्वेअर मीटर जमिनीर रिन्युएबल एनर्जी करतले. कामाक खंय अप्रुव्हल मेळना, 6 म्हयन्यां भितर जातले. शिरोड्या लागसारच्या मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांचो उपेग करून हायड्रो पावर रिन्युएबल पावर तयार करपाचो प्लान सुदिनान कुटी वीज खात्याचे कार्यावळी वेळार उलोवन दाखयलो. तोल्ला आनी निरंकाल फिडराचे ओव्हरहेड कन्वर्जन तशेंच कुटी फोंड्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाचे उक्तावण जाले. शिरोडेचो आमदार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारूय आशिल्लो. अबंडंट मायनिंग पीट्स जे आसा तातूंत एक न्यू टॅक्नॉलॉजी आमी प्रोवायड करपाचें ठरयलां आनी दॅट इज वॉट इज हायड्रो पावर. ही मायन 120 मिटरच्या आसपास डीप आसा आनी ती मायनीक भरपूर उदक भरलां. तें उदक रिसायकल करीत हायड्रो पावर तयार करप आनी सादारण 50,000 स्क्वेअर मिटरची जी मायन आसा तिचो जो सपाट भाग आसा तिका रिन्युएबल एनर्जी जाका आमी सोलर पावर म्हणटा ती तयार करप हो एक विशय आमी कॉन्फरन्साक एप्रूव करून घेतला. आनी ती टीम फ्रॉम IIT NGO जो आसा IITचो तो आमचो गोंयांत येता. हे सगळें करपाक आमकां 6 म्हयने जाय. 6 म्हयने नंतर हे सगळ्यो गोश्टी चाली लागतल्यो आनी त्या प्रमाणे जी कामां आसा तुमची आसूं किंवा पब्लीक रिलेटेड वर्क्स आसूं ती चाली लागतले. ह्या बद्दल तुम्हाला प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पालिका पंचायती लोकां कडच्यान कोयर उखलूंक पयशे घेतात. कोयराचो विलो लावपी वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक कांयच मेळना. मंत्री बाबूश म्हणटा खर्चाचे वसुलीचेर विचार चल्ला. कोयरा वयल्यान पालिका पंचायतींची कुफुसांवां जातात. सगळे गोंयचो कोयरा विलो महामंडळा सकयल येवंक जाय. महामंडळाचे बोर्डाची 13वी बसका मुख्यमंत्र्यान काल घेतली. We were basically thinking of why only certain areas. Full basically Goa waste management. When there is a waste management corporation, it should be actually like a company. It should be and all full Goa is in fact waste they should take care of. Then afterwards there will be no this fellow is not doing a good job, and that fellow is not doing job. Panchayat is not doing. Now this is basically a blame game between Panchayat, municipality. Some people from the Panchayat area they come and dump in the municipality. And आता सध्या कितें जालें आतां सगळे गार्बेज आमी कितें आतां सगळे CCBचे मागीर the rich Panchayat garbage free घेता. But free घेता but these people basically this Panchayat and the municipality charge the people. So and they don't pay the money to waste management. Okay. So all this basically funding is coming directly from the government. So we basically want to see that they are self-sustainable. So Panchayat and municipality पैसे घेतात लोकांकडे door to door garbage or garbage tax so that is not been transferred basically to waste management. Right. That should be transferred because waste management basically takes care of the wet waste. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पूल गेला ना मूळ पळय जो उदकाचो लॉट आसा तो उदकाचो लॉट बरोबर झाडां बी घेवन येयला आनी झाडां येवन ती पुला कडेन ब्लॉक उरली. तेजे नंतर तें उदक आसा तेजो ओवरफ्लो पुला वयल्यान वचपा लागलो आनी तेच मजगती जे झाडां अडकून उरलेले एक झाड आसा आंब्याचें जे आजून काम चालू आसा. सकाळच्यान फायर ब्रिगेड येवन गेल्या हे गेले तरी पूण ते झाड पोवपाक 2-3 दीस तरी लागतले. जे कट करता ते स्थानीक करतात आनी त्या झाडां आपल्यान जो पूल आसा जो पोर्तुगीज टायमाचो तेका बी डॅमेज जाल्ले आसा. झाडां बिडां सगळी मोडीच आयली. इतली उदक येयलें एक 20 वर्सां इतली उदक केन्नाच येयलें ना.
हें झाड थंय वयर आसलें तें थंयच्यान हें जावन येयलें आनी उदक सगळ्याक पसरलें. हें लागलें म्हणटकीर आनी उदक वचपाचें ना. मिडल जो पळय खांबो आसा पुलाचो तेजेर फोर्स बसला तेजो आनी तो खांबो बी तेजे प्लास्टर बी भायल्यान आसलें पळय तें सगळें फुटलां कॉन्क्रीट तेजें ते. आनी हो पयलींच पूल बी मातशी खूब वर्सां पयलींचो पूल बी पयलींच मातशी डॅमेज आसलो, हालतालो बी असो गाडी बिडी गेलेले हालतालो. आनी तो आतां झाडाचो जो फोर्स बसला पळय तेन्नाच्यान हे झाड पुलाक मातशी चड फोर्स बसला. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. पोर्तुगेज तेंपा वयलो अभ्यास आशिल्ल्यांचो आधार घेवन गोंयचे दायज परत मेळोवपाचो यत्न करतले. डिजिटलायज फॉर्मेटात वा फिजिकल कशें तें पळोवचें पडटलें म्हूण पुरातत्व मंत्री फळदेसाय उलयला. वेर्णा पोन्ने म्हाड्डोळा म्हाळशेचे देवळा लागसार म्युझियम उबारपाचो प्लान. इन्स्पेक्शन करून रिव्ह्यू बसकाय जाली. आर्कायव आनी आर्किओलॉजी खातीं आतां वेगळी. सविस्तर आमी कितें करतले, हिस्टॉरिकल जे लोकांनी पुर्तुगेजां भितर विजीट केल्ले आसा, जे रिसर्चर्स आसात, आमी कांय लोकां कडेन ताजो संपर्क सादलो आसा. त्या लोकां कडच्यान पयलीं आमी फक्त पुर्तुगेजां वचून ट्रीप मारतले येतले आनी आमकां खबरच ना, ट्रेजर खंय आसा तें खबरच ना. आमकां खबर आसपी मनशाक जे लोक पुर्तुगालाक वचून तांचे रिसर्च वर्क केल्लो आसा आनी तांकां एक्झॅक्टली खबर आसा गोंयचे विशयी म्हायती खंयच्या शेल्फान आसा, खंयच्या रुमान आसा, खंयच्या बिल्डिंगेन आसा आनी खंयच्या तांच्या प्रोविन्सा भितर आसा, हे सगळे म्हायती घेवन आमी वतले. सो एक्झॅक्ट वी वील प्लॅन आउट. इट इज नॉट येट वी मेड अ स्टेटमेंट सेईंग दॅट वी वील गेट the old records and old treasure of Goa which is lying at Portugal or Lisbon. So we first need to find out where exactly it is placed and how to get it, whether it is in the form electronic form, whether it is physical form, whether we can take, whether it is our own property which is lying with them. So we will verify everything before going there. We will see to that how we could have a access or a control over it. दिवाळी तेंकता तशी मिठाईचे दुकानांचेर एफडीएची धाडींक नेट. साश्टीत मिठाईचे दुकानाचेर रेड मारून मिठाई सॅम्पलां तपासणेक व्हेल्ली. नावेले एक स्वीट मार्ट आनी मालभाटात स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटांतलो पेड्ड्यार मावा जप्त. पेड्ड्यार मावा वा भेसळ मारून मिठाई लाटपाच्या प्रकरणाक आळाबंद घालूंक रेडी. सण परबेचो सीझन आयलो तशी एफडीए परत एक्टीव. एफडीएन पेड्ड्यार भेसळ घाल्ले मिठाई आड मोहीम खर केल्या. साश्टीत मिठाईंच्या दुकानांचे रेड, थंयच्या मिठाईंची सॅम्पलां जप्त. पळयात साश्टीतलो रिपोर्ट. फातोड्या दामोदर स्वीट मार्ट, मडगांवां आख्या विजयालक्ष्मी स्वीट पॅलेस, चंदन स्वीट मार्ट, मडगांवां मालभाटात हनुमान स्वीट पॅलेस, मडगांवां पाजी फोंड रामेश्वर स्वीट मार्टात रेड मारली. साश्टी नावेले भवानी स्वीट मार्टात 12 किलो मावा जप्त. FSSAIचे लेबल नाशिल्ले. मडगांवां मालभाटात रामेश्वर स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटात 15 किलो पेड्ड्यार मावा जप्त. FSSAIचे लायसन नाशिल्ले. एफडीएन धाड घाल्ल्या सगळ्या मिठाईंच्या दुकानावेले मिठाईचे सॅम्पल तपासणेक व्हेला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांताक्रूज आर्टिफिशियल टर्फ आशिल्लो गोंयचो पयलो फुटबॉल ग्राउंड जाला. फिफाच्या नॉर्म्सा प्रमाण काम जाला म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. ताणें आमदार रुडॉल्फा बरोबर ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन केलें. रातचे खेळपा खातीर हाय मास्क जाय. दुसरे फेजीत हें काम करतले. म्हयन्या भितर ग्राउंडाचें लोकार्पण म्हूण गोविंद उलयलो. फिफा इंटरनॅशनल जे तांचे नॉर्म्स जे आसा पळय तेजे प्रमाणे हो ग्राउंड आमी तयार केल्लो आसा. गोंया भितर हो एक पयलो ग्राउंड जेका आमी आर्टिफिशियल टर्फ म्हणटा तो या तुमकां एक नजर जर मारली, व्हिडिओ जर मारली जाल्यार तुमकां कळटलो हे संदर्भात कितें आहा ते ग्रॅन्युल्स कसले आहा ते कळ्ळें न्ही, सिलिकॉन ग्रॅन्युल्स. दुसरी गोश्ट आसा की ताका हांवें सांगिल्लें आसा ज्या वेळाचेर आमी येदो व्हडलो बरो दर्जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतात तेजे खातीर रातचे खेळपा खातीर ताका हाय मास्क जावपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो सेकंड फेजीन आमी काम सुरू करतले. 1 म्हयन्या भितर आमी हो ग्राउंड उद्घाटन करतले आनी लोकां खातीर लोकार्पण करतले. तेजी सजेशनां पळय दिल्या ती चड बरी. कित्याक हें पळय ताणें सांगलां न्हू की आतां फुटबॉल प्लेयराक कितें आसता, आतां कॉर्नर मारतलो तितलो डिस्टन्साक ताका प्रॅक्टीस जावंक जाय. आतां ग्राउंड मातसो शॉर्ट जालो न्हू की आतां तेणें शूट मातशी उणी करची पडली. म्हणजे कितें जाता मागीर फाल्यां व्हडल्या ग्राउंडार शेवतालो ताका प्रॉब्लम जावंक पारना. की हेणें मिनिस्टरान सांगलां तें सारकें आनी तेजी आयडियरी म्हाका लायक जाल्या आनी तोय स्पोर्ट्समॅन आनी ताका जाय तशें हिंगासर तेणें करूं दी.
दूरदृष्टी इत्सा ताक आशिल्लो कायतान GFAचो अध्यक्ष जाल्यार गोंयच्या फुटबॉलांत बरो बदल जातलो. GFAचो आदलो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उलयला. नवो कोण येवन GFAचेर प्रयोग करचे परस कायताना कडेन आशिल्लो अणभव GFAच्या बऱ्याक. सद्याचे GFAचे परफॉर्मन्साचेर खंय उलय नाशिल्लें बरें. I support Dr. Kaitan Fernandes, and I'm sure he'll do. He'll win the election, and after that do great things for Goan football and bring it back to its own glory. Having vision itself is not enough. He's got the vision. Most important, he's got the intention. And in addition to the vision, intention, he's got the capability, as has been proven by his ability to run his own business. So, from all points of view, I think he's an ideal candidate. And as I said, we need fresh faces, but people with experience. You can't have raw people coming there and learning at the cost of GFA. The current performance of GFA, the less said, the better. There has neither been a regularity in the league. There is neither been regular meetings held of the GFA. There is no. There has been allegations of match fixing which have not been fully resolved. And I think Goa GFA is at its lowest ebb in terms of reputation, performance, finances, and anything. I think, if I'm not mistaken, they have when I was the president, we had surplus, and that was deposited in fixed deposit in the banks. Today, I believe they are overdrawn to the extent of about 30-40 lakhs. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.